आवय बापूय आनी भुरगीं म्हळ्यार एक सोबीत कुटुंब. आवय बापूय संवसाराच्यो जबाबदाऱ्यो बेस बऱ्यो निभावपाक घुस्पल्लीं आसतात, तर भुरगीं एकामेकाच्या भाव भयणांच्या मोगान वाडत फुलत वतात. खेळटा खेळटा झगडटात आनी झगडटा झगडटा जिणेंतले प्रश्न सोडोवपाक शिकतात. भयण आपल्या भावाचें जिवीत मोग, माया, आपलेपण सारकिल्या भावनांनी भरता, तर भाव कळत नकळत भयणीची राखण करपाक तिचे फाटल्यान उबो रावता. हेच भाव भयणी मदीं आशिल्लें पवित्र नातें उक्तावपी परब म्हळ्यार रक्षाबंधन. ह्या दिसा भावनांनी भरून भयण आपल्या भावाच्या हाताक राखी बांदून आपणाची राखण कर म्हूण मागणी करता, तर भाव हीच जबाबदारी उक्त्या मनान स्विकारून भयणीक भरवंसो दिता. तर आयज आमी भयण भावाच्या अटूट नात्याचेर आदारीत आशिल्ली 7वी यत्तेची कविता शिकतले. कवितेचें नांव राखी. कविता क्रमांक 21. पिठावरी चान्ने न्हेसून सोबीत पुनव आयली. भाऊरायाक भयणीन रश्मी राखी बांदली. भुरग्यांनो, आमकां सगळ्यांक पुनवेची रात आवडटा. ती रात शांत, धवी, नितळ आसून सोबीत आसता. जितली ही रात सोबीत ओर आसता, तितलीच भयण भावा मदली माया ओर आसता. हेच मायेन, ह्याच मोगाच्या भावनांनी भरून भयण आपल्या भावाक श्रावण म्हयन्यांतले पुनवेक रश्मी राखी बांदता. चंद्रावरी शांत भाव आयज म्हाका मेळ्ळो. गोरो न्हय जरी कृष्णा भशेन सांवळो. जसो चंद्र शांत आसता, ताचे चान्ने आनीक आनीक आंगार घेन दिसता, तसोच कवीचो भाव शांत आसा. तो शांतपणान आपले भयणीक तिच्या मोगाक, तिच्या भावनांक समजता. तो दिसपाक सामको रुपेस्त ना, पूण ताचे गूण मात श्री कृष्णावरी, देवावरी सामके ओळ लायणे आसात. श्री कृष्ण ह्या देवाचो रंग सदांच सावळो आसून ओळ लायनो आसा. कौरवांच्या हातसून कृष्णा लज म्हजी राखचेली, अशी सदां आमचे मदीं खोशये फुलां फुलचेलीं. महाभारत म्हळ्यार 5 पांडवांची आनी 100 कौरवांची कथा. 5 पांडव हे बऱ्याचे, तर 100 कौरव वायटाचे प्रतीक. जेन्ना 5 पांडवांचे घरकान्नीची म्हळ्यार द्रौपदीची साडी सोडून भरिल्ल्या दरबारान दुशासन हो कौरव लज करूंक येवजिता, तेन्ना द्रौपदी आपल्या मानलेल्या भावाची म्हळ्यार श्री कृष्णाची भावपूर्ण याद करून मदत मागता. ह्या आकांताच्या वेळार श्री कृष्ण द्रौपदीच्या आदाराक पावून तिची लज राखता. आयज लेगीत वायट विचारांनी भरिल्ले कौरव आमकां समाजान पळोवंक मेळटात. अशा वेळार भावाच्या हाताक रश्मी राखी बांदून तूं लेगीत श्री कृष्णावरी म्हजी राखण कर आनी अशे तरेन सदांच आमचे मदीं खुशालकाय आसतली अशी भयण भावाक सांगता. भावा, तुज्या मायेची रे माळ एक गुंथचेली, दर वर्सा ह्याच दिसा राखी तुका बांदचेली. भयणीचें काळीज भावनांनी भरिल्लें आशिल्ल्यान ती भावाचे मायेची दर एक करणी आपल्या काळजान
सांबाळून दवरता। अशी तरेन ती भावाच्या मायेची माळा गुंता। दर वर्सा ह्याच दिसा हांव तुका रश्मी राखी बांदतली अशी इत्सा भयण भावाक उक्तायता। भुरग्यांनो, भयण भावाचे नातें हें अटूट आसता। भुरगेपणान भयण भाव एका कुटुंबान वाडटात, देखून सांगाता खेळप, नाचप, हांसप, झगडप शक्य जाता। पूण जसजशें भयण भाव वाडटात, भयण लग्न जावन घोवाच्या घरा वता, तेन्ना मात भयण भावाक एकामेकाचो सांगात मेळप कठीण जाता। देखून आतां तुमी सांगाता आसात तेन्ना एकामेकाचो मोग भरभरून अणभवात। देव बरें करूं।